मांद्रे मतदारसंघात कितलीशीच वर्सां उदकाचो इश्यू आसलेलो. म्हणजे प्रत्येक टायमार उदीक 4-4 दीस 8-8 दीस नासले. तेका लागून आमी खंय तरी प्रयत्न करून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां आमच्या मतदारसंघा खातीर मांद्रे मतदारसंघा खातीर 30 MLD प्लांट ह्यो आमकां सँक्शन केलो. ऑलमोस्ट 67 crores एस्टिमेटेड कॉस्ट हो सगळो. आनी कामूय सुरवात केल्ली आहा. आयज इन्स्पेक्शनाक हांगासर येयले, काम खंय मेरेन पावला तें. सो तांकां काम कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिवन खूब तेंप जालो. सो म्हाकाय कळपाक जाय आसलें तांकां टायम चार्ट एक दिला, त्या टायमार त्या टायमान तें काम जावंक जाय. सो ते इन्स्पेक्शनायज करपाक आमची पंचायत मंडळ सगळी तुये गांवची सरपंच आहात, वॉर्ड मेंबर आहात, बाकीचे पंच आहात आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आहात हांगासर. सो आमी हांगासर इन्स्पेक्शन केलें, काम चालू आहा. थोडेशे मातशे एक म्हयनोभर डिले कशें आसा, पूण तेंच्यांनी काम चालू केल्लें. पूण तेंची डेडलायन जून आहा, येता ते जुनाक. आनी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलेलें आहा की विदीन जुनाच्या पयलीं हें काम 30 MLDचें कंप्लीट जावपाक जाय, इन्क्लुडींग पायपलायन आख्खी आगारवाडे मेरेन आहा, तशीच कोरगांव मेरेन, कोरगांवच्यान हरमल मेरेन आहा. ती हरमलची घातलेली आहा तेंच्यांनी, कोरगांवची उरले आनी पारशाच्यान आगारवाडे मेरेन उरले. सो हे बेगिनात बेगीन जर जून मेरेन कंप्लीट जालें जाल्यार आमचो विशय उदकाचो आहा आख्ख्या मतदारसंघात, ते इन्क्लुडींग तेतून 11 टँक्स आहात. 11 आमी ह्या प्रोजेक्टान 11 टँक सँक्शन केल्या. जे व्हडले गांव आहात, जे आयडेंटिफाय आमी केल्या, तेंच्यांनी NOC केल्या, त्या गांवांत ते टँक घेतले, जेणे करून आमचो इतलोच प्रयत्न आसतलो की इतली वर्सां जी उदीक ना मांद्रेन प्रत्येक टायमाच्यान. म्हणजे फेब्रुवारीच्यान जो इश्यू चलतालो, 4 दीस 8 दीस उदीक नासताले मे म्हयन्या मेरेन, तो इश्यू ह्या प्रोजेक्टान कंप्लिटली सॉल्व जातलो. आयज आमकां तुमी पळयताले गेल्या वर्साच्यान आमच्या उदीकूय सुरवात जाल्ली आहा. 15 MLD चांदेला जो पेंडींग प्रोजेक्ट आसलो गेल्या 8-9 वर्सां, तो सुरवात केल्लो आहा. तो जाल्या उपरांत खंय तरी रिलॅक्सेशन आमच्या लोकांक मेळ्ळेलें आहा. ह्यो 30 MLD प्लांट ह्यो आमची रिक्वायरमेंट आहा मांद्रे मतदारसंघाची, ती 14.5 MLD आहा. ह्यो प्लांट आहा तो 30 MLD प्लांट आहा. म्हणजे 50% चड आमी उदीक हांगासर हें करतले, जनरेट करतले, जेणे करून आमच्या स्थानिकांक म्हणटात ते प्रयत्न आसतलो 24 वरां उदीक मेळा. पूण हे 24 वरां अजून सांगता तुमकां क्लियर, नाल्यार फाल्यां सगळे आनीक कोण येतले प्रेस घेतले तुवें 24 वरां सांगलें. ही 24 वरां उदीक केन्ना जावं शकता. 11 टँक आमच्या प्रत्येक गांवांनी जाल्यार 24 वरां जावं शकता. नाजाल्यार डेफिनेटली 8 वरां तरी उदीक सगळ्यांक प्रत्येक घरान जो नळ आहा ताका उदीक मेळटा. हे गेल्या चतुर्थीक सुद्दां लोक मातशे खूश आहात, कित्याक प्रत्येक टायमार चतुर्थीच्या टायमाचेरूच उदीक नासतालें, पूण गेल्या वर्साचेर चतुर्थीक सुद्दां उदीक मेळ्ळें. ताका लागून लोकूय खूब हॅपी आहा. पूण म्हाजो प्रयत्न इतलोच आहा, म्हाज्या मतदारसंघात जेन्ना हांवें आमदार म्हणून काम करपाक सुरवात केल्या, लायटीचो, उदकाचो आनी रस्त्याचो ह्यो मेजर 3 प्रॉब्लम आहात. लायटीच्या सबस्टेशन आमी घातलेले आहा, बऱ्यापैकी काम चालू आहा. अंडरकेबलिंग 3 गांवांनी उरला, ते ह्या 1.5 वर्सान कंप्लीट जातले. रस्त्याचे ऑलरेडी बाकी इंटरनल रोड मेजर कितलेशे हॉट मिक्सिंग केल्या. मेजर व्हडलो रोड आगारवाडे टू केरी हो टेंडर अपलोड जाल्लो आहा. तो मेजर 46 crores प्रोजेक्ट आहा. म्हणजे ऑलरेडी ऑलमोस्ट नेक्स्ट मार्च मेरेन आख्ख्या मतदारसंघात रस्ते कंप्लीट जातले हॉट मिक्सान. म्हणजे खंयचोच रोड सुद्दां उरचो ना. तिसरें म्हटल्यार उदकाचें. ह्यो प्लांट जाल्या उपरांत उदकाचो आमचो सगळो वॉटर ह्या 30 MLD प्लांटाक आमकां तिलारीच्यान येता. सो आमी सदांच म्हणटा की उदीक म्हटल्यार PWD म्हणटात. अशें ना की ह्यो 30 MLD प्लांट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट, म्हणजे 50% ऑफ द हे रिक्वायरमेंट ऑफ आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां खातीर. कित्याक रॉ वॉटर जो पर्यंत येयना तो ह्यो प्लांट घालून फायदो ना. ताका लागून WIDचो रोल तो मेजर आहा हितून. तेंच्यांनी तिलारीच्यान हांगा पंपींग करून रॉ वॉटर सप्लाय करपाचें ऑलरेडी तेंच्यांनी प्रोविजन केल्ल्या. पायपलायन सगळी घातलेली आहा, थंयसर तेंच्यांनी आपलो प्लांटूय घातलेलो आहा. सो रॉ वॉटरीचें काम कंप्लीट जाल्लें आहा. सो जेन्ना हे प्लांट ह्यो 30 MLD कंप्लीट जातलो तेन्ना रॉ वॉटर आमकां तिलारीच्यान हांगासर येतलें आनी हांगा येवन फिल्टर जावन आमच्या स्थानिकांक आमकां मेळटलें. पेडणे चांदेला थंय त्या प्लांटाचेर डिपेंड आसलेले मांद्रे मतदारसंघ आयज एक्सक्लुझिवली आमच्या मतदारसंघा खातीर आमचो प्लांट मेळटा. ओके, पावस येदो व्हडलो पडलेलो आहा आनी कंटिन्युअसली पावस पडटा, पावस स्टॉप जायना. आनी सगळे वाटेन गटर्स नासल्या कारणान उदीक सगळ्या रस्त्यार सांठवला. बारीक खड्डो आहा तो उदकान व्हडलो खड्डो जाता आनी सगळे कडेन खड्डे जावन स्थानिकांक खूब त्रास जाल्लो आहा. आमी जाता तितके कवर करप चालू आहा. आमची टीम रेडी आहा. पूण केन्ना जो म्हणजे थोडो पावस कमी जातलो, मातशें वत पडलें आनी इमिजिएटली पॉट होल्स कंप्लीट करतले.
डिपार्टमेंट आपलें काम करता, पूण म्हाजी ऑफिसांतल्यान टीम सेपरेटली काम करता. जे खड्डे आहात ते कंप्लिटली काडपाचे. पूण पावसूच स्टॉप जायना, ताका लागून आमी काय करूना, सगळ्या स्थानिकांकूय खबर आहा पावसा खातीर काय करूंक मेळना. पावस इमिजिएटली स्टॉप जाल्या उपरांत पर्सनली आमचे लोक थंय वचोन ते खड्डे हे करतले. पूण ते सोडून सुद्दां PWD जेट पॅचर ह्यो हांगासर दवरलेलो आहा. जेन्ना इमिजिएटली कमी जालो खंय जेट पॅचर वचून खड्डे हे सगळे काडटले. 30 MLD प्लांटाचें इन्स्पेक्शन करपाक आमच्या कडेन जीप घाली आसा. सो तेंच्यांनी सगळें चॅक केलां की खंयचे डेडलायन एज पर द डेडलायन आनी जून मेरेन नेक्स्ट जून मेरेन जातलें म्हणून अशें आमकां आश्वासन दिलां. आनी आतां हे प्लान जाल्या उपरांत सगळे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळ्यांक उदकाची सोय बरी जातली. आतां पासून आमच्या म्हणजे तुवें गांवानूच पळयत जाल्यार सगळे लोक उदका खातीर हॅप्पी आसा. कित्याक लास्ट चवथीच्यान आतां पासून सगळ्यांक उदीक वेवस्थीत मेळटा. म्हणजे आमचो एकूच इशू आसलो की आमची जी तुयन बांय आसली ते बांयचें उदीक आमकां येयनासलें. सो हांवें आतांच बाईक रिक्वेस्टूय केला आनी बाईन म्हाजो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून सांगला की आतां सकाळच्या आदेसाक तरी आमच्या बांयचें उदीक आमच्या गांवांक मेळटलें म्हणून. आनी बाईक हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा, कित्याक पोरूच्यान आतां मेरेन सगळ्यांक उदीक बरे पैकी येता. आनी सगळे लोकूय तांकां सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा, कित्याक उदीक म्हणजे सगळ्यांक ही इम्पॉर्टंट आहा. सो पोरूची चवथ ही आतां ही चवथ पासून सगळ्या लोकांक बरें उदीक मेळ्ळां. हांव बाईक परत एकदां मनांतल्यान सगळ्या तुळयाच्या लोकांच्या वतीन धन्यवाद करता. गेले गिमान म्हणटा तशें न्हू आमकां उदकाचे अशे त्रास जायत गेले. दर वर्स आमकां उदकाचे त्रास जातात. पण सरांनी हेका आमकां सिजनाक उदकाचो इतको म्हणजे अशें लोकांनी तांकां खूब अशें म्हटलें की सरांनी आमचे उदका खातीर कांय तरी प्रोविजन केलें आनी आमकां उदक आयज मेळटा आनी लोकांची तेंची समस्या सोडयली. तशेंच आयज ह्यो 30 MLD जो प्लांट चालू आसा न्हू तेचे आमकां इन फ्युचर आमकां खूब फायदो जातलो. आनी अशें आमी म्हणटा की अशें कामाचें आसा जर न्हू तोय तेंचो चालू आसा ह्या हेचेर. आयज आमी हांगर इन्स्पेक्शनाक घेवन गेली 30 MLD प्लांटाचे. म्हाज्या वॉर्डानूय टाकयो टँक जाल्लो आहा उदकाचो, तेजे लागून आमकां खूब हेल्प जाली. म्हणल्यार तुयेंतल्या गांवांत ऑलमोस्ट फूल प्रॉब्लम सॉल्व जाला. थोडे घरांक उदीक येना बिकॉज ते हायटेड आसात, बट मोस्ट ऑफली घरांक उदीक येता. ताका लागून आतां हो इन केस 30 MLD प्लांट जालो जाल्यार आमकां फूल मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मागीर भंय ना उदकाचो. ऑलमोस्ट डबल उदकाची सोय करून दिल्ली आहा बाईन. ताका लागून हे आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.